अल निनोचो परिणाम आता दिसपाक लागला। फुडले 7 दीस हवामान सुकें आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। अंदू पावसाचें प्रमाण 50% उणें जालां। मात फुडल्या 2 म्हयन्यां खातीर जाय तितले उदकाचो सांठो धरणांनी आसा अशी माहिती उदका स्त्रोत खात्याचे वरिश्ठ अधिकाऱ्यान गोमंतकाक दिल्या। तशेंच हाचो धपको शेतकाऱ्यांक बसपाक शकता अशें संबंधितांचें म्हणणें। अल निनोच्या परिणामाक लागून गोंयांत जून म्हयन्यांतूच गिमासारकी परिस्थिती निर्माण जावपाक लागल्या। अंदू मॉन्सूनाचे आगमन दर वर्सा प्रमाण त्याच दिसांनी जाल्ले असले तरी पावसाक नेट नाशिल्ल्यान दिसान दीस गरमी वाडत आसा। पावसाचे प्रमाण सरासरी परस 50% उणें आसा। पावस नाशिल्ल्यान उदकाचो उणाव निर्माण जावपाची भिरांत आसा। ते भायर पेरणी लेगीत लांबणेचेर पडपाची शक्यताय आसा। 1 जून ते 14 जून मेरेन सरासरी प्रमाण गोंयांत 326 मिमी पावस पडपाक जाय। मात आतां मेरेन तो 162.3 मिमी म्हळ्यार 6.38 इंच पावस पडला। हे प्रमाण पावस 50% उणें आसा। 1 जून उपरांत गोंयांत अजून मेरेन एकूय दीस 1 इंचा परस चड पावसाची नोंद जावंक ना। 10 जूनाक सगळ्यांत चड 24.7 मिमी पावसाची नोंद जाल्या। हो पावस लेगीत इंचा परस उणो जाता। साळावली धरणांत 28% उदकाचो सांठो आसा। तियाळी 31%, हणजुणा 11%, चापोली 41%, आमठणे 52%, पंचवाडी 20% आनी गावणे 44% धरणांत उदकाचो सांठो आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।